नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. तिसेक लिजांचे निलंबन सरकार घेतलो फाटी. मात मायनिंग थारतले पर्यावरण दाखले आनी सुप्रीम कोर्टाचे बंदीचेर एसआयटी करतली मायनिंगाची चौकशी. गोंयांत भांगराची तस्करी वाडली. दाबोळे विमानतळार कस्टमान धरले 1.25 कोटीचे सुमार 4 किलो भांगर. तिगांक अटक. म्हयन्यांतली दुसरी केस. मोबायलांचेर प्रुडंटांचे ॲप जगभर गाजता. 5 दिसां भितर 10,000 वयर हिट्स. अजूनय 4.7 रेटिंग. ॲपाचे पयले अपडेटीत आतां वाचात बातम्योय मोबायलाचेर. अन्निसाचो संस्थापक साधनाचो संपादक नरेंद्र दाबोळकाराचो पुण्याक खून. गुळयो घालून दोग फरारी. महाराष्ट्र आनी गोंयच्या वावुरप्यांकय धक्को. मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात आसतना मायनिंग स्कॅमाचेर क्रायम ब्रांचीत एफआयआर घालप म्हळ्यार फार्स. काँग्रेस म्हणटा एफआयआराक अर्थ ना. गोंयकारांनी केले रक्षाबंधन. भयण भावाचे नातें घटमूट करपाचो दीस. भयणीक राखपाचे भावाचें उतर आनीक घटमूट. पळयात गोंयकारांचे रक्षाबंधन. खबरो विस्तारान. चालू खणींचे लिजांचे निलंबन सरकार फाटी घेतलो. मात थंय मायनिंग सुरू जातलें काय ना हें केंद्रीय पर्यावरण दाखले आनी सुप्रीम कोर्टाचे बंदीचेर निंबून आसतलें अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. अशी सुरू जावपा सारकी 30 लिजां आसात. बंद आशिल्ली 118 मायनिंग लीज कायमची रद्द करतले. बेकायदेशीर मायनिंगाचे चौकशेक पुलीस अधीक्षकाक हाला खासा एसआयटी नेमल्या अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हळां. मात क्रायम ब्रांचीची सुत्रां म्हणटात चौकशी जाता म्हळ्यार 3 वर्सां वतलीं. शाह आयोगाच्या अहवाला उपरांत राज्य सरकारान खणींची सगळी लीज 15 सप्टेंबर 2012 सावन स्थगीत दवरिल्ली. चालू आशिल्ले सगळ्या खणींचे लिजांची स्थगिती टप्प्याटप्प्यान फाटी घेवपाचें सरकारान थारायला. डॉक्युमेंट सारके आशिल्ल्या 24 ते 30 खणींचे लिजांचो स्थगिती आदेश फाटी घेतले अशें खण मंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. आम्ही काही मायनीचे हे केली, चेकिंग केलें, तांच्यो लिजी हे केल्यो, फायनलायज केल्यो आनी स्लोली 1 by 1 ह्यो मायनी येणाऱ्या दिसा भितर आमच्या बंदींच्यान आमी उठयतले. तेन्ना आमी आमचें व्हेरिफिकेशन केलें. 24 काय कितें आमी क्लियर केलें. दोज मायन्स वील बी इन दॅट प्रोसेस ऑफ रिमुवल फ्रॉम द बँक. गोंयांत 90 चालू खणींचे लीज आसात. तातूंतल्या 12 लीजवाल्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया करूंक नाशिल्ल्यान ती स्थगीत उरूं येतात. कांय खणी अभयारण्य वाठारांत आशिल्ल्यान तांकां पर्यावरणीय मान्यताय मेळपाची शक्यताय ना. Operational line approximately 90. It varied between 86 to 92 at different times. तातल्यो भितरल्यो 12 त्यो 10 काय 12 कितें तरी कंडोनेशन दिल्ल्यो आशिल्ल्यो. उरता सादारण 80 मायनी. त्या 80 24 ते 30 मदीं कितें तरी क्लियर जालें. फर्स्ट लॉट क्लियर जालें म्हणजे वी हॅव नॉट विथड्रॉन देम फ्रॉम सस्पेन्शन बट आर द वन्स विच आर बीइंग कन्सिडर्ड फॉर विथड्रॉल फ्रॉम सस्पेन्शन. केन्ना म्हणसर ते विथड्रॉल सुरू जातले? Much before the Supreme Court starts hearing or this month only. केन्ना तरी प्रोसेस सुरू जाता. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आनी पर्यावरण आनी रानां मंत्रालया कडल्यान पर्यावरणीय मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांतच खणी सुरू जावंक शकतात. If tomorrow Supreme Court allows and environment clearance is obtained, they can start functioning. They need not get delayed because of our stoppage. बेकायदेशीर खण प्रकरणाची चौकशी करूंक सरकारान एसआयटी नेमल्या अशेंय पर्रीकारान उलोवन दाखयलें. We are filing individual FIRs also over a period of time. Examination is going on. Case to case लफडी आमी सोडून काडून चालू आहा. ती आमी हे घेतली. SIT is being formed, Special Investigation Team under the new SP, Senior SP who is being placed as a DIG. Yes. Taja under SIT is being formed. For all these mining cases will go to him from crime branch also. They He will be economic offences. पयलीं सावन बंद आशिल्ले 118 मायनिंग लीज सरकार कायमची रद्द करतले. गोंयांत सुमार 700 मायनिंग लीज आसात. तातूंतल्यो फक्त 90 खणी चलताल्यो. क्रायम ब्रांचींतली सुत्रां मात भलतेच सांगतात.
बेकायदेशीर मायनिंग केशीचो क्रायम ब्रांचीन FIR घाला, पूण चवकशी पुराय जावंक 3 वर्सां तरी लागतली. क्रायम ब्रांचीन अधिकारी जाय तितले ना आनी प्रकरण मात बरेच मोठे अशें एका अधिकाऱ्यान उलोवन दाखयलें. शाह आयोग, CEC आनी PSC अहवालान आशिल्लीं नांवां FIRान घाल्यात. चवकशी फुडें वता तशी आनीक कांय जाणांचेर आरोप नोंद जातले अशेंय क्रायम ब्रांचीची सुत्रां सांगतात. रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. गोंयांत भांगराचे तस्करीची प्रकरणां हालीं बरींच वाडल्यात. मंगळारा दाबोळे विमानतळार कस्टम अधिकाऱ्यांनी 1,30,00,000चे 4.13 किलो भांगर जप्त केले. ह्या प्रकरणात 2 श्रीलंकन आनी एका भारतीयाक अटक केल्या. ते दोगूय दुबयसान गोंयांत आयिल्ले. प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या. ह्या म्हयन्यांतलें हें दुसरें प्रकरण. रुपयाचें मोल एके वटया पडटा जाल्यार भांगराचें मोल एकार एक तेंगशी गाठपाक लागला. घडये भांगराचे वाडिल्ले मोलाक लागून भारतांत ताची तस्करी वाडल्या. दाबोळे विमानतळावेल्या कस्टमाच्या एअर इंटेलिजन्स टिमीन मंगळारा 2 श्रीलंकन आनी एका भारतीयाक अटक केली. तांचे कडच्यान 1,30,00,000चे 4.13 किलो भांगर जप्त केला. एअर इंडियाच्या विमानांतल्यान ते दुबयसावन गोंयांत आयिल्ले. विमानांतल्यान चोरया म्हाल गोंयांत येतालो अशी म्हायती एअर इंटेलिजन्साक मेळिल्ली अशें कस्टमांतले खासा सुत्रांनी सांगलें. एका म्हयन्या भितर ही दुसरी घडणूक. 21 जुलयाक शारजा सावन आयिल्ले गोंयच्या प्रवाशाक दाबोळे विमानतळार अशेंच धरिल्लो. ताचे कडल्यान 42 लाखाचे 1.5 किलो भांगर कस्टमान जप्त केल्ले. प्रुडंटान दाबोळे विमानतळावेल्या कस्टम अधिकाऱ्याक हे विशीं विचारले. ते कॅमेराचेर उलोवंक तयार नात. भांगराचें मोल 31,000 वयर पाविल्ल्यान गोंयांत जावपी हे भांगराचे स्मगलिंगाक चडूच म्हत्व आयलां. भांगराच्या आयातीचेर निर्बंध घालपाक म्हूण सरकारान उखलिल्लें पावल सरकाराचे आंगलट आयलां. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब. एंड्रॉयड आशिल्ल्या मोबायलांचेर सध्या प्रुडंटाचें ॲप जगभर गाजता. ॲप सुरू जावन 5 दीस जाता थंय आसा, ताका 10,000 वयर हिट्स मेळ्ळ्यात. एंड्रॉयडाचे प्ले स्टोरांत लोकांनी ह्या ॲपाक 5तले 4.7 स्टार दिल्या, जाल्यार 100 वयर लोकांनी 5 स्टार्स दिल्यात. ह्या ॲप्लिकेशनाचेर आतां बातम्यो वाचूंकूय मेळटल्यो. ॲपाक प्रुडंटाचो ट्विटर अकावंट जोडला. अपडेट मंगळारा आयली. तुमचें ॲप अपग्रेड करपाक विसरूं नाकात. पंदरा ऑगस्टा सावन प्रुडंट तुमच्या मोबायलाचेर पावलो. एंड्रॉयड आशिल्ल्या मोबायलांचेर सध्या प्रुडंटान बरोच नेट धरला. 5 दिसां भितर ह्या ॲपाक प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळा. प्रुडंटाचें ॲप सुपर हिट जालां. ॲप सुरू जावन 5 दिसां भितर 10,000 परस मायज लोकांनी ॲप केलें डावनलोड. ॲपाचेर आतां टॅक्स्टानय गोंयच्यो खबरो. ॲपाक जोडला प्रुडंटाचो ट्विटर अकावंट. ॲपाचो डिझायन सुदारला, आतां आनीक स्टायलिश दिसता. 5 दिसां उपरांतय ॲपाक 5तले 4.7 स्टार्स रेटिंग. 100 परस चड लोकांनी दिल्यात प्रुडंटाचे ॲपाक 5तले 5 स्टार्स. सुदारणा केल्ल्या ह्या ॲपाचेर कितल्याशाच जाणांनी प्रतिक्रिया दिल्यात. नरेंद्र सावंत म्हणटा, बरी गजाल, खूप म्हत्वाचो ॲप. प्रत्येक गोंयकाराच्या स्मार्टफोनाचेर हो ॲप आसूंक जाय. बारिंच्यान महादेव चारीचो कमेंट. प्रुडंट आतां मिडल इस्टांत पळोवंक मेळटलो. प्रुडंटाचो उपकारी. संदेश आरसेकार दुबयच्यान. प्रुडंटान बऱ्यापैकी काम केलां. एक बरी खबर, गोंयांत जावपी स्वतंत्र दीस सुवाळो दुबय बसून पळोवंक मेळ्ळो. गोंयच्यो घडामोडी पळोवंक मेळटल्यो. नरेश फातर्फेकार. उत्कृश्ट ॲप. व्हिडिओचो दर्जोय बरो आसा. निकिता शिरोडकार. आमचो आवडटो चॅनल आतां आमच्या बॉल्सांत. अश्यो कितल्योश्योच प्रतिक्रिया प्रुडंटाच्या ॲपाचेर येतात. तुमी अजून प्रुडंटाचो ॲप अपग्रेड करूंक ना जाल्यार प्ले स्टोरांत वचून तें पयलीं करात. हे ॲपांत फुडें आनीकय सुदारणा जातल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.